निलेश, आज तुम्ही कांच्या ह्या गावान हांगासर कॅम्पेनिंग केल्लो आसा, सो लोकांचो कसो रिस्पॉन्स आसा आनी कितें म्हणणें आसा लोकांचें? पयलीं खातीर हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, जितले म्हाजे सगळे सपोर्टर्स वेल विशर्स सगळे म्हज्या बरोबर आयले तांकां. आयज आमी कांच्यान भोंवले, सो कांचा म्हणटा न्ही हो हांगासर इतलो लोकांचो बरो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आसा की त्या हितून की आमकां दिसता की 100% आमची विक्ट्री ही जाल्लीच आसा. ओके, आयज जे MP आसा सावथ गोवाचे कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, तांच्यांनी तुमकां हांगासर कॅम्पेनिंगा खातीर तुमच्या वांगडा भोंवले, तुमकां हातभार लायलो कॅम्पेनिंगा, सो कितें सांगपाक शकता तेचेर? अशें आसा, एक हांव सर्वसाधारण धाकटुसो कार्यकर्तो काँग्रेस पार्टीचो. पयलीं खातीर सगळ्यांक हांव तांकां कॅप्टन सराक आमचे थँक्यू, तसो पार्टी प्रेजिडेंट अमित पाटकर, तशेंच काँग्रेस पार्टीक हांव थँक्यू म्हणटा की म्हाज्या सारकेले धाकटुशे एका कार्यकर्त्याक तेणी तिकेट दिल्ली आसा, म्हाजेर फेथ दवरून तेंच्यांनी. सो आनी आमचो कॅप्टन सर हांगा आयज आमकां स्पेशल हेल्प करपाक लागून म्हणजे सपोर्ट करपाक आयलो. कित्याक कितलो जाल्यार आमचो गांवचो थिवी कॉन्स्टिट्युन्सीचो तुपतो आमचो हांगासरलो, सो ताका आमच्या थिवी बद्दल एक सॉफ्ट कॉर्नर आहा म्हणून तो हेल्प करपाक आयल्लो आसा. सो त्या कारणान हांव कॅप्टन सराक खरोच मनांतून थँक्यू म्हणटा. सो असोच आमकां तुमचो सपोर्ट आसचो आनी असोच फुडें सुद्दां आमी काम आमची काँग्रेस पार्टी वाडोवची. कांच्या ह्या गांवांत प्रचार डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता आनी हांगा बऱ्या पैकी आमकां लोकांचो सपोर्ट मेळटा आनी आमकां 100% गॅरंटी आसा की आमकां बऱ्या पैकी हांगा सपोर्ट लोकांचो मेळटा आनी बऱ्या पैकी आमच्या बाजून वोटींग जातलें. तशेंच आमच्या मदीं आमचो सावथ गोवाचो MP कॅप्टन सर आमच्या बरोबर आमकां प्रचाराक आमकां तेणेन आमच्या बरोबर साथ दिल्ली आसा. तेकाय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेचो आयज लोक पळयता आमचो गोंयचो तो आवाज पार्लमेंटान काडला जाल्यार आमच्या कॅप्टन सरान काडला. आयज गोंयभर लोक जाणा कित्याक फर्स्ट टायम आमचो जो आवाज गोंयचो तर पावयला जाल्यार कॅप्टन सरान आनी आमी टीव्हीरू पळयता कित्याक तोच फर्स्ट टायम असेंब्लीन पार्लमेंटान उलयला. तेन्ना आमकां खात्री आसा की तेच्या लिडरशिपा अंडर आमची काँग्रेस पक्ष आतां परत ग्रो जावपाक लागलेलो आसा आनी तेचेर लोकांचो पूर्ण विश्वास आसा, तसो म्हाजोय विश्वास आसा. हांव लोकां कडेन मागता की तुमी मोठे संख्येन भायर सरची आनी आमच्या निलेश कांबळे हो एक यंग डायनॅमीक लिडर, ताका कामाचो अनुभव आसा, खंय कशें काम करपाचें, डेव्हलपमेंट कसो करपाचो, ताका तुमी बहुमतांनी निवडून हाडपाचो. सगळे थिवी शिरसय मड्या नॅशनल ह्या लोकांक हांव उलो मारता की तुमी मोठे संख्येन भायर सरची आनी ताका वोटींग करून ताका मोठे संख्येन बहुमतान निवडून हाडटले आनी खात्री आसा लोक हाडटले, ह्या वेळार गॅरंटी आहा आमकां. थँक्यू. एक यंग बरो नवो न्यू फेस कॅन्डिडेट दवरलेलो आसा. पार्टी आख्या गोंयभर एक रिबिल्ड करता. आदी काँग्रेसाची एक लेगसी आसा. 17 वर्सां MGP पावरान आसून जेन्ना 1980 काँग्रेस आयली, खुबशे उदरगतन जाले आख्या गोंयभर, खूब डेव्हलपमेंट जालो. आयज तर आमी पळयता कदंबा जावं गोवा मेडिकल कॉलेज जावं अशे खुबशे जे डेव्हलपमेंट हाडलेलो. ताजे उपरांत जी आतां फाटली 12-13 वर्सांची BJPची हांगा आसा आमी पळयला सारकी लूट मार. हांव आरपाराचे ताका हांव पॉलिटिसायज करूंक सोदिना, बट आमी पळयला एक ड्रग कल्चर जाल्लो आसा, मर्डर जाता, डेली आमकां आयकून येता. डेव्हलपमेंट म्हणटा तो गेला कित्याक सरकार सारको धारेर पडलेलो आसा, कांयच ना, बँकरप्ट जाल्लो आसा. आयज आमचे RBIचे बॉन्ड विकून खाता सरकार, कितें डेव्हलपमेंट करतलो? आनी आयज एक ल्हान भुरगें जल्मान येता तें आपणाचे तकलेर 1.5 लाख रीण घेवन जल्मान येता. त्या भुरग्याचो कांयच गुन्यांव ना, ह्या सरकारान रिणांक लायिल्ले आसा. इतले रीण जाल्ले आसा, 33-34,000 crore जे रीण आसा ते आमचे सगळ्याचे टॅक्स पेयरांचे तकलेर घाल्ले आसा ह्या सरकारान. सो एक बदल हाडपाक जाय. आनी जेन्ना आमी ग्रासरूट डेमोक्रेसी म्हणटा पळय, ती ग्रासरूट डेमोक्रेसी, पंचायत जावं जिल्ला जावं थंयसान आमी बदल हाडपाक जाय. कित्याक जेन्ना आमी घरांनी आतां भोंवता, दॅट मिन्स आमी एका मनशाक सांगता, एका वोटराक सांगता की तुजो हक आसा, तुजें मत आसा, तुवें तुजो ओपिनियन दिवपाक जाय. 20 तारखेर इलेक्शन आसा, तुमी सगळ्यांनी भायर येवंक जाय. लोकांनी जिल्ला म्हूण भितर रावंक उपकारना, सगळ्यांनी भायर येवपाक जाय. की फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा पळय, थंय आपणाचो येवन मत घालपाक जाय, आपणाचो हक दाखोवपाक जाय आनी ही अनडेमोक्रेटीक रूल पळय आसा ती काबार करपाक जाय. आनी एक फावट आमी एक काँग्रेसाची रूल परती गोंयांत हाडपाक जाय, गोंयांत सांबाळपाक. हे सगळे आमचे जमनी विकतात, आमचे सगळी भाटां बेटां कन्वर्ट करून पळय विकता, ताका आतां बंद करपाक जाय. सो सगळ्या लोकां कडेन आयज आमी कांसा आयिल्ले आसा, बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. आनी लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता, विनंती करता
सगळीं भायर यात, बडे संख्येन वत घाला आनी म्हाका खात्री आसा आमचो बाब निलेश कांबली खुबश्या मतांनी जिखून येतलो. देव बरें.